दोन दुतांच्या इतिहासावेले वाचप. पेद्रू आनी जुआंव एकदा सांजेची 3 वाजता प्रार्थना करूंक देव मंदिरांत वेताले. एका जल्माच्या लांगड्याक उबारून व्हरताले आनी देव मंदिरांत भितर सरतल्या लागीं ताणें भीक मागच्याक दिसपोटी देव मंदिराच्या सुंदर म्हणटात त्या दारा सरशी ताका दवरताले. पेद्रू आनी जुआंव देव मंदिरांत भितर सरतात ते पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली. पेद्रून आनी जुआंवान ताचे दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हणलें, आमकां पळय. आपणाक ताचें कितेंय तरी मेळटलें म्हूण चिंतून तो आशेन तांचे वाटेन पळोवंक लागलो. पूण पेद्रून म्हणलें, म्हजे लागीं रुपे ना, भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजारेतच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान चलूंक लाग. तेन्ना पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उबो केलो. थंयचे थंयच ताचे पांय आनी खुबे घट जाले. उडयो मारून तो चलूंक लागलो आनी चलत आनी उडयो मारीत आनी देवाक वाखाणीत तांचे बरोबर देव मंदिरांत गेलो. तो चलता आनी देवाक वाखाणटा म्हूण सगल्यांनी पळयलें. देव मंदिराच्या सुंदर दारा सरशे बसून भीक मागी तो होच म्हूण ताणें ताका वळखलो आनी त्या मनशाक घडलें ते विशीं ती अजापून थोटाकली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोषभरीत जावं. सर्वेस्पराक वाखाणात ताचें नांव परगट करात. पर्जां मदें ताची कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किन्नरेचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोषभरीत जावं. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोषभरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावात. जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोषभरीत जावं. ताच्या चाकरा आब्राहमाच्या पुता दुवानो. ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो. तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकान शेक पृथ्वीचेर ताची पदवी चलता. जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोषभरीत जावं. 1000 पिणकाक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा. ताणें आब्राहमा कडेन कबलाट केल्ली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोषभरीत जावं. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सर्वेस्पराक जोय.
लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा तांचे भितरले 2 जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले आनी जे सगळें घडलेलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण तांकां वळखना जावंक ताचे दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. ताणें म्हणलें, एकामेकाक लागीं तुमी करतात त्यो गजाल्यो कसली? चिंतेस दुखेस तोंड करून ते थांबले. क्लेफस नांवाचो तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडलेलें ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा जात्रेक गाय? ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कसली खबर? ताणें म्हणलें, नाजरेतकार जेजू विशीं घडला ताची. देवा आनी आख्खे पोरजे मुखार कोरण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन बोल्लोलो प्रवादी तो आसलो. आमचे मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फर्मोण मारूंक धरून दिलो आनी खुर्सार खेळायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावतले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगळ्यो वस्तू घडल्यार आज 3रो दीस. आनी आमचे भितरल्यान थोड्यांनी बायलांनी आमकां घाबरले. उजवाड्याचे आदीं ताचे फोंडाशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन ताणें आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितलें म्हूण गोली आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलें सोत मानूंक जोड मोनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोसूंक आनी त्या वरी आपल्या वैभवान भितर सरूंक नाका आसलें काय? मागीर मोजेजा आनी सगळे प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागतात तितलें शास्त्रांचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणसर ते वेताले त्या गांवा लागशीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण ताणें पोरातून म्हणलें, आमचे शिराव सांज जाली आनी दीस दारार पडचो जालो. आनी तो तांच्या सांगाताक रावंक गेलो. तांच्या सांगाताक जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिन वाचून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी ताणें ताका वळखिल्लो. पूण तो तांचे दोळ्यान मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचे अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्यान भितर हुलपोतालें न्हय? आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसलेमाक परत गेले आनी 11 जाणां आनी तांचे सांगाता एकटवलोले आसलीं ती तांकां मेळ्ळीं. हांणी तांकां सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जीवन जाला आनी सिमावाक दिश्टी पडला. आनी ताणें वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखिलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजूचे 2 शीस खोंतीबोरीत जावन एमाउसाची वाट चलताले. आमी यात्रिकार कशीं जेजूचे शिश्यां सारकीं आमच्या जिविताचे एमाउसाची वाट चलतांव आनी पुनर्जीवन जालोलो जेजू आमकां भेटटा आनी बावटाची घोटाय दिवन आमची दुखवलेलीं काळजां उमेदीन भरता. पुनर्जीवन जालेल्या जेजूक आमच्या जिवितांत अणभवया आनी ताची घोटाय आमच्या खोंतीबोरीत जालेल्या काळजांनी भोगुया.